Health. Speaker sir, I have increased the allocation of the health sector from 1,970.20 crores in a financial year 21-22 to rupees 2,324.65 crores, indicating an increase of 18%. गोवा मेडिकल कॉलेज. सभापती महोदय, GMC पेशंटाक मेडिसिन आणि अदर कन्झ्युमेबलचो उणाव जावचो जायना म्हणून 169.5 कोटीची केल्ली तरतूद वाडोवन 233.49 कोटी इतली केल्या. सभापती महोदय, मानाधिक प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदीजी हाणें सगळ्या सवाय दरान क्वालिटी जेनेरिक मेडिसिन मेळची हो हावेस दवरला. त्या नदरेंतल्यान हांव GMC कॅम्पस जेनेरिक जन औषधी केंद्र स्थापन करपाचो प्रस्ताव दवरता. तशेंच थळाव्या फार्मा इंडस्ट्रीचो आदर दिवपाक लागून GMCत आशिल्ली गोवा एंटीबायोटीक अँड फार्मास्युटिकल लिमिटेड हाकाय बळगें मेळटलें. सभापती महाशय, GMCतल्या साधन सुविधेचो विस्तार करपाच्या नजरेन हांवें 172.19 कोटीचें प्रायोजन केलां. ह्याच वांगडा हांव नवो ब्लड बँकचो ब्लॉक बांदपाचो प्रस्ताव मांडटा. हाच्या खातीर 10 कोटी आनी गोवा मेडिकल कॉलेज हांगासर रेस्पिरेटरी मेडिसिन हॉस्पिटल TB अँड चेस्ट बांदपा खातीर 157.30 crores खर्चा सयत प्रस्ताव दवरता. सभापती महोदय, दुयेंतांचो आंकडो वाडिल्ल्यान म्हणजे विद्यार्थ्यांच्या वडिलांच्या संख्येक सामावून घेवपाचो नवो व्याख्यान हॉल बांदपाचो प्रस्ताव आसा. ह्या प्रकल्पाचो कॉलेज तशेंच हॉस्पिटल विभागाकूय फायदो जातलो. ह्या प्रकल्पा खातीर 30.70 कोटी खर्च प्रस्तावित केला. सभापती महोदय, ह्या पवित्र सभागृहा मुखार कळोवपाक खोस भोगता येणाऱ्या शैक्षणिक वर्सा सावन जिरियाट्रीक अँड इम्युनॉलॉजिकल अँड हिमेटॉलॉजिकल अँड ब्लड ट्रान्सफ्युजन ह्या ज्ञान शाखांनी 2 MD कोर्स सुरू करपाक आमकां नॅशनल मेडिकल कमिशन्स ह्या कडल्यान परवानगी मेळ्ळ्या.